लोकशायेंतली खंयचीय बरी रीत मोडची कशी हें गोंय सरकाराक जितलें बरें कळटा तितलें आनी कोणाक कळना. आख्ख्या देशांत एक रीत पाळीत आयल्यात आनी ती अशी की वेंचणुकेचो निकाल जातकच सरकार घडटा. तें सरकार राज्यपालाक विधानसभा आपय म्हणून सांगता आनी त्या प्रमाणे विधानसभेचें अधिवेशन जाता आनी त्या अधिवेशनांत आमदारांक सोपूत दितात. हे खेपे गोंयांत उरफाटें घडलें. वेंचणुकेचो निकाल जातकच कितलेशे दीस सरकार घडलेंच ना आनी अधिवेशन जालें. अधिवेशना पयलीं राज्यपालान तात्पुरत्या सभापतीक सोपूत दिलो आनी मागीर अधिवेशनांत त्या तात्पुरत्या सभापतीन हेर वांगड्यांक सोपूत दिलो. आतां राज्यपालान गणेश गांवकार हांकां जेन्ना सोपूत दिलो तेन्ना तांणी तो खंयच्या भाशेंतल्यान घेतलो हें म्हाका खंयच वाचूंक मेळूंक ना. पूण मागीर जेन्ना विधानसभेंत गणेश गांवकार हांणी हेर 39 वांगड्यांक सोपूत दिलो तेन्ना तातूंतल्या 15 जाणांनी तो कोंकणींत घेतलो, 7 जाणांनी मराठींत घेतलो आनी 17 जाणांनी इंग्लीश भाशेंत घेतलो. हरशीं वेंचणुकेच्या सगळे प्रचारांत ह्या लोकांनी कोंकणी भास वापरल्या म्हण तांकां कोंकणी कळना असो प्रश्न ना. सोपूत म्हणटा तो फक्त अडेच वळी. ह्यो अडेच वळी तांकां वाचूंक येना इतलेय ते नेणार आनी अन्नाडी आसात अशें कोण म्हणचो ना. तरी आसतना तांणी 24 जाणांनी कोंकणी सोडली. कोणाकय दिसत की हांव भाशावाद उस्तून काडटा वा कांय भाशांक विरोध करता अशांतली गजाल न्हय, अजिबात न्हय. भाशा कोणाचें कांय वायट करना केन्नाच. जितलो भाशा मनीस शिकता जाणो जाता तितलो ताजो लाभ जाता, लुकसाण कसलेंच जायना. म्हणटा खंयच्याच भाशे विशीं नसाय धरपाची गरजूच ना. हांगा प्रश्न आसा तो सोपुता विशीं, प्रश्न आसा तो संविधाना विशीं, प्रश्न आसा तो संविधान जे बुन्यादीचेर उबें आसा आनी आमचें राज्य ज्या भाशेच्या बुन्यादीचेर उबें आसा तो. ह्या 24 जाणांनी जो दुसरे भाशांतल्यान सोपूत घेतलो तो कित्याक असो जर प्रश्न आमीच आमकां विचारलो ताची जाप मेळना. म्हजे नदरेन ह्या प्रश्नाची जाप ना म्हणून दिवं येता. पूण एक गजाल निश्चित आसा की लोकां कडेन वतना, मत मागूंक वतना हांणी कोंकणी वापरली आनी जे खिणाक ते विधानसभेंत पावले थंय तांणी कोंकणी सोडली हाका खूब अर्थ आसा. म्हजे नदरेन ज्या खिणाक तांणी कोंकणी सोडली त्या खिणाक तांणी आपल्या मतदारसंघांतल्या लोकां कडलो संबंद तोडलो. कारण काल एक भास उलयले, आज दुसरी भास कित्याक? कारण सादें की तुमचे कडेन कितें करपाचें तें आशिल्लें तें आपणें केलें. आतां म्हाका जाय तें करतलो, म्हजो स्वार्थ जंय सादता त्या प्रमाणे वागतलो, हो ताचो सादो सरळ अर्थ. परत कोणूय प्रश्न विचारूं शकता की अमकेच भाशेंतल्यान सोपूत घेवंक जाय अशें बंधन आसा? ना. बंधन कायद्याचें ना, पूण बंधन नैतीक आसा. बंधन संविधान ज्या हेतून रचलां, राज्यां ज्या पद्दतीन रचल्यांत त्या पद्दती कडेन संबंध आसा. ती पद्दत मोडल्या, तिजेर अन्याय जाला. हे खातीर मातशें फाटीं वचून विचार करचो पडटलो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी मसुदो कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लींत मांडलो संविधानाचो आनी ताजेर चर्चा सुरू जातकच एक दिसून आयलें की थंय राजभाशा किंवा राजकारबारा खातीर भाशा किंवा भाशेचो वापर
ह्या संबंधान कांय तजवीज नाशिल्ली. फक्त एकच तजवीज आशिल्ली की संसदेत हिंदींतल्यान किंवा इंग्लिशींतल्यान उलोवचें. हो विशय येतकच एक चर्चा सुरू जाली आनी ती खूब वाडली. चर्चा अशी सुरू जाली की गांधीजींनी भारताच्या स्वातंत्र्याचे चळवळी वेळार खूब फाटी म्हणिल्लें की आमच्या देशाक एक राष्ट्रभाषा गरजेची आसा आनी ती राष्ट्रभाषा हिंदी जावची अशेंय घडये सुचयिल्लें, कारण ती भास चड लोक उलयतात आनी चड लोकांक कळटा, समजता. कांय जाणांनी तो मुद्दो काडलो आनी आमच्या देशाक एक राष्ट्रभास आसूंक जाय असो मुद्दो मांडलो. हाका विरोध जालो. हाका विरोध दोन तरांनी जालो. एक म्हणजे एक राष्ट्रभास आसूंक जाय जाल्यार ती खंयची आसूंक जाय. कोणें म्हळें हिंदी, दुसऱ्यान म्हळें बंगाली ताजे परत प्रगत आसा, बंगाली कित्याक न्हय. दक्षिणेंतल्या कांय वांगड्यांनी म्हळें की इंग्लीश कित्याक न्हय, जी चलत आयल्या तीच चालू कित्याक दवरची न्हय. म्हणटा परत एक राष्ट्रभाषा जाल्यार ती खंयची हो एक वादाचो विशय जालो. आनी दुसरो विशय जालो तो असो की आमचो देश एक भाशीक न्हय. युरोपांतल्या कितल्याशाच देशां भशेन एक भाशीक राष्ट्र न्हय आमचें. आमच्या देशांत कितल्योश्यो भाशा आसात, भोवभाशीक ते. आनी हे भोवभाशीक रितींत संस्कृतायेची विविधताय आसा, कारण दरेक भाशेचेर एक संस्कृती आदारिल्ली आसा. भारतीय संस्कृतीच ती, पूण तिचो रंग वेगळो. म्हणजे वेगळे वेगळे रंगाचे पाकळ्याचे हे फूल जाल्लें आसा. म्हणटकच अशी परिस्थितींत भोवभाशीक देशांत एक भास चलची ना. जणेक भाशेक वयर काडची पडटली, त्या बरोबर त्या भाशेचेर आदारिल्ली संस्कृताय वयर सरतली आनी ते नदरेन आमच्या देशांतल्या संस्कृतायांच्या विविधतायेची उंचाय वाडटली. अखेरेक ह्या विशयाचेर कन्सेन्सस जालो. कन्सेन्सस दोन तरांनी जालो. एक, ही सगळी चर्चा आयकून के.एम. मुंशी आनी गोपाल स्वामी अयंगार हांणी एक प्रस्ताव मांडलो, जातूंत एक अख्खो चॅप्टर आमच्या संविधानांत आयलो, तो राजभाशे विशींचो. केंद्र सरकाराची राजभाशा खंयची आसची, एक फरक लक्षांत धरचो की राष्ट्रभास हो विशय वेगळो. हांगा राजभास, राजकारभाराची भास, केंद्र सरकाराची हिंदी आसची आनी प्रत्येक राज्याक अधिकार दिलो ताणें आपली राजभास ठरोवची. आतां हाजे फाटलो जो विचार आशिल्लो तो म्हत्वाचो, आनी तो विचार असो की ब्रिटिशां वेळार प्रशासकीय विभाग आशिल्ले, प्रेसिडेन्सी म्हणटाले तांकां. थंय भाशेचो संबंद नाशिल्लो. मुंबय प्रेसिडेन्सी म्हणटाले तातूंत आयची कर्नाटकाचोय भाग येतालो, महाराष्ट्राचोय भाग येतालो. म्हणजे ताका भाशेची बुन्याद नाशिल्ली. विचार जालो तो असो की जर प्रत्येक भास वयर काडटले जाल्यार ती एक केंद्र सरकार करूंक पावचें ना. ते खातीर राज्यां जी आमच्या देशांत केल्यांत, संविधानांत ही राज्यांची वेवस्था आशिल्लीच. संघराज्य आमचें, वेगळी वेगळी राज्यां आनीक एक केंद्र सरकार. तर दरेक राज्य हें भाशेचे बुन्यादीचेर आसचें आनी त्या राज्याक त्या भाशेचो मोग आनी अभिमान आशिल्ल्यान ते राज्य ती भास वयर काडूंक पळयतले आनी भाशे बरोबरच त्या भाशेचेर आदारिल्ली संस्कृतायेची बी उदरगत जावंक पावतली. हो विचार म्हत्वाचो आशिल्लो आनी ताका लागून तो संबंद चॅप्टर मुंशी आनी अयंगार हांणी सुचयिल्लो संविधानांत आयलो आनी हाजेरूय लोकां मदीं, वांगड्यां मदीं कन्सेन्सस जालो की राज्यां आसचीं आनी सगळ्यो भाशा आमच्यो
संविधानान मानून घेवच्यो, राष्ट्राच्योच भाशा म्हणून मानून घेवच्यो, आणि म्हणून 8वी अनुसूची आयली, जातूंत त्यो भाशा खंयच्यो त्यो सांगल्यो. मागीर त्यो वाडत गेल्यात, ती गजाल वेगळी. आता हाजी फाटल्यान इतल्यान सोंपलें ना. हाजे फाटल्यान 1956 स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन ऍक्ट नावाचो कायदो जालो, आणि त्या कायद्या प्रमाणे आमच्या देशांत भाशावार प्रांत रचना जाली. हे महत्वाचें. भाशेचेर आधारिल्ली राज्य जाली. राज्य ओगीच एक प्रशासकीय युनिट म्हणून जालें ना. बंगाल जालें बंगाली भाशेचें राज्य, तमिळनाडू जालो तमिळ भाशेचें राज्य म्हणून, पंजाब जालो पंजाबी भाशेचें राज्य म्हणून, गुजरात जालें गुजरात भाशेचें राज्य म्हणून. ताजे फाटल्यान विचार हो आशिल्लो की त्या राज्याक आपल्या भाशेचो अभिमान आसतलो, आणि त्या भाशे खातीर वावर करून त्या भाशेची उदरगत जावंक पावतली. गोंयच्या संबंदान ही फाटभूंय दर एका वांगड्यानूच न्हय, दर एका गोंयकारान मतीन धरपाची गरज आसा. गोंयचें कितें घडलें? गोंय मुक्त जालें, आमी संघ प्रदेश जाले. मागीर ओपिनियन पोल आयलो, जातूंत आमी विलिनीकरण नाका म्हणून सांगलें. संघ प्रदेश चालू उरलो, आनी मागीर आमी राजभास कायदो केलो. त्या राजभास कायद्यांत कोंकणी ही गोंयची राजभास म्हणून सांगली, आणि थंय आमी आमची सांस्कृतीक वळख, आमची कल्चरल आयडेंटिटी स्पश्ट केली सगळ्या संवसारा मुखार, देशा मुखार. आणि ताका लागून 4 म्हयन्यां भितर आमकां घटक राज्य मेळूंक पावलें. हें जर आमी करनाशिल्ले, वा अशें धरुया की आमी मराठी ही राजभास केल्ली गोंयची, जाल्यार घडये तेन्ना किंवा ताजे फाटल्यान गोंयचें विलिनीकरण जावं येतालें, की शेजरा मोठें मराठी राज्य आसतना हें धाकलें मराठी राज्य शेजरा कित्याक दवरचें. पूण ज्या खिणाक आमी सांगलें की कोंकणी ही आमची राजभास म्हणून, त्या खिणाक आमकां राज्य मेळपाचो अधिकार आपशींच मेळ्ळो स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन ऍक्टा सकल. आनी म्हणून गोंय हें घटक राज्य जालें. म्हणजे घटक राज्याची बुन्याद कितें? घटक राज्याची बुन्याद कोंकणी भास, नाजाल्यार घटक राज्य जावंक पावचें नाशिल्लें. म्हणटकच ही जी बुन्याद आसा आमची, ती बुन्यादूच हे आमदार खणून काडटात. जे 24 जाणांनी कोंकणी सोडून दुसरे भाशांतल्यान सोपूत घेतला, तांकां कोंकणी विशीं इल्लोय मोग ना, तांकां ह्या भाशेचो इल्लोय अभिमान ना. मतां कितें कशीं मागलीं तर त्या भाशेंतल्यान, मतां मागपाक ते भाशेची गरज आसा, आनी सोपूत घेतना तुमकां इंग्लीश सारकी परदेशी भास येवं जाता. म्हज्या नदरेन हो एक न्यूनगंड, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, की कोंकणीन उलोवप हें उणाकपणाचें. इंग्लिशीन उलयतकच तो हुशार बुदवंत कसो दिसता, हो समज हें खरें नासता. म्हणटकच ह्या लोकांनी ह्या भाशेंतल्यान सोपूत घेतना सोपूतच मोडलो. सोपुता कडेन निश्ठा दवरलीच ना, संविधाना कडेन निश्ठा दवरलीच ना, ज्या बुन्यादीचेर गोंय राज्य उबें आसा ताजे कडेन निश्ठा दवरलीच ना. सोपूत कितें सांगता? सोपूत इतलोच आसा की हांव अमको 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 संविधाना कडेन एकनिश्ठ रावतलो. आनी संविधान कितें सांगता की ह्या देशांत राज्य आसतली, आनी स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन ऍक्टा बरोबर संविधान वाचलें जाल्यार कळटा की ती भाशेचेर आदारिल्ली राज्यां आसतली. म्हणटकच भाशेचेर आदारिल्लें राज्य गोंय हें कोंकणी राज्य. जर कोंकणी राज्यांत राजभास कोंकणी कित्याक केल्या? ती लोकभास म्हणून. म्हणटकच तूं लोकभाशे कडेन प्रतारणा करता, तूं लोकभाशेची नसाय करता, आनी म्हणून तूं
इवन 17 जाण जाणी इंग्लिशीन सोपूत घेतला ते देशी संस्कृतींतल्यान भायर सरून विदेशी संस्कृतीचे गुलाम जावंक सोदतात. 450 वर्सां आमी पुर्तुगेज वसाहतवादांत काडली, पूण ह्या वसाहतवादाचो जो परिणाम असले लोकांच्या मानसिकतेचेर जाल्लो आसा तो ना जावंक जालो ना. फरक इतलोच जालो की पुर्तुगेज भाशेचे सुवातेर इंग्लीश भास आयली, पूण मानसिकता तीच उरली. आनी मानसिकता कितें? म्हजें तें उणाक, म्हजें तें उपेगाचें न्हय, दुसऱ्याचें तें बरें, तें सुपिरियर, आनी म्हणून तें घेवचें. म्हणटकच जो आमदार विधानसभेंत पावल दवरतनाच संविधाना कडली आपली निश्ठा मोडटा, आपूण घेता तो सोपूत मोडटा, तो मनीस फाल्यां कितें करीत हाजो नेम ना. आनी हाजो आनीक एक वायट अर्थ जाता. वायट अर्थ असो की ह्या लोकांक जर मायभाशे विशीं मोग ना, अभिमान ना, ह्या मनशांक मायभुंये विशीं अभिमान आनी मोग आसतलो? म्हजे नदरेन ना. जाका आपल्या आवय विशीं मोग आनी अभिमान ना, ताका मायभाशे विशीं मोग आनी अभिमान आसचो ना. जाका मायभाशे विशीं मोग आनी अभिमान आसचो ना, ताका मायभुंये विशीं अभिमान आसचो ना. आनी हे लोक गोंयचे कांयच बरें करूंक पावचे नात, कारण तशी तांकां इच्छाच आसची ना. कशी आसतली? ती आसत जाल्यार ती दिसता न्ही, ती भायर सरता. आनी ती भायर सरपाचे मार्ग हे तुजो मोग, तुजो अभिमान हो तुज्या करण्यांतल्यान दिसून येता. म्हणजे हांगा ह्या 24 आनी भोव करून 17 वांगड्यांची मानसिकता पळयत जाल्यार तांकां गोंया विशीं कसलोच अभिमान दिसना. गोंय राज्य कशें जालें हेंय तांकां घडये खबर ना. पूण खबर ना हें अज्ञान माफ करूं नजो. तो मनीस 8वी शिकिल्लो आसूं, 10वी शिकिल्लो आसूं, ताका इतली तरी खबर आसूंक जाय. चड शिकिल्लो आसल्यार तर खबर आसूंकूच जाय. पूण खबर आसूनय जर अशें वागतात जाल्यार हांच्या हातांत गोंय सुरक्षीत ना. हाजे फुडेंय प्रश्न येतलो. विधानसभेचें जेन्ना अधिवेशनां सुरू जातलीं तेन्ना आदले सभापती राजेंद्र बाब आर्लेकार हांणी एक बरी सुरवात केल्ली. विधानसभेचें काम लोकांक दाखोवपाची वेवस्था केल्ली आसा. लोकांक दाखयलें जाल्यार तें लोकांक कळपाची वेवस्था जाय न्ही. आनी तें कळटलें जाल्यार तुमी इंग्लीश थंय फटफडायली म्हणून कळटलें? 100% लोकांक इंग्लीश कळटा? म्हणटकच तें कामकाज हेंय बी जे भाशेचेर गोंय राज्य उबें आसा ते भाशेंतल्यान जावपाची गरज आसा. आनी कोणूय म्हणटलो हो दुराभिमान म्हणजे अति अभिमान भाशेचो न्हय. संविधानान जी राज्य घडयल्यात आनीक स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्टान जी प्रांत रचना केल्या ताजी फाटली भुमिका हीच, ताजे फाटलें मुख्य तत्व हेंच की प्रत्येक राज्यान आपले भाशेचो मोग आनी अभिमान बाळगुचो, ती भास उदरगतीक पावोवची आनी ते भाशेच्या आदारिल्ली जी संस्कृताय आनी अस्मिताय आसा ती फुलोवची. आनी अशे रितीन भारतांतली सांस्कृतीक विविधताय फुलची, ती नश्ट करून एकाचेर येवचें न्हय हो विचार. आनी हें जर घडटलें तर गोंयकारांनी, प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक गोंयच्या लोकप्रतिनिधीन हें लक्षांत दवरपाची गरज आसा की जे बुन्यादीचेर गोंय राज्य उबें आसा ती खणून उडोवं नाकात. ती खणून उडोवपाचें वायट कर्म करूं नाकात. राजेंद्र बाब आर्लेकार हांणी विधानसभेंतलें कामकाज कोंकणींत जावचें म्हणून एक बरो आरंभ केल्लो. तो बंद जाला अशें ना, पूण अजून कांय लोकांक ही खुरखुरी आसा की आपल्याक ही भास येता म्हणून सांगपाची. अजाप इतल्यान दिसता की अजून पुर्तुगेजीन कोण उलयना, बाकीतल्या भाशांनी उलोवन जालां. ती म्हाका कळटा म्हणून दाखोवपाक.
तो जागो न्हय तो जागो तुका कितें दिसता तें व्यक्त करपाक आनी त्याच बरोबर त्या लोकांकय कळपाक. ज्या लोकांनी मत दिवन तुका थंय धाडला त्या लोकांकय तें कळपाची गरज आसा. ही वेवस्था केल्ली आसा आनी म्हणून विधानसभेंतलें कामकाजूय बी जे भाशेचेर गोंय राज्य उबें आसा ते भाशेंतल्यान जावपाची गरज आसा. हें जितले बेगीन विधानसभेंतल्या 40 वांगड्यांक कळत तितली विधानसभा बरी चलूंक पावतली, तितली विधानसभा मेकळेपणान स्वताक व्यक्त करूंक पावतली आनी तितले बरे रितीन थंयचें कामकाज लोकांक कळूंक पावतलें. हें केन्ना घडटा तें पळोवंक जाय. लोक पळयता, लोक पळयना अशें न्ही, लोकांक हें कळना अशें न्ही. घडये कोण कोणाच्या घराचेर फातर मारना जायत, पूण कोण कसो वागता हें लोक पळयता आनी त्या प्रमाणे आपली फुडली तयारी करता. देखून 40 वांगड्यांनी अशें समजूचें न्ही की आमी जिखून आयले, आतां लोकां कडेन आमचो कांय संबंद ना, आतां लोकां विशीं आमचें कांय कर्तव्य ना, आतां लोकां विशीं आमची कांय जबाबदारी ना. तुमी लोकांक जबाबदार आसात आनी लोकशायेंत जें ठरयलां, जी बुन्याद घालून दिल्या ती बुन्याद पाळप, तिचो मान राखप हें तुमचें कर्तव्य आसा, तुमची जबाबदारी आसा. गोंयचें बरें जातलें, गोंयचो एकवट उरतलो, गोंयची भास फुलतली, गोंयची संस्कृताय फुलतली, गोंयची अस्मितायेची सारकी वळख संवसाराक मेळटली जाल्यार दरेका आमदारान, विधानसभेच्या दरेका वांगड्यान, कित्याक फाल्यां कांय मंत्री आसतले, कांय आमदार आसतले, आनीक एक सपूत आपल्या मनांत घेवपाची गरज आसा. विधानसभेन सपूत घेतला तो संविधाना कडेन निश्ठ दवरपाचो. ताणें आनीक एक सपूत मनांत घेवपाची गरज आसा की गोंयचे कडेन एकनिश्ठ रावपाचो, गोंयचे भुंये कडेन एकनिश्ठ रावपाचो. तें काम जर ताणें केलें ना जाल्यार 5 वर्सां ताच्यान आपल्याक जाय ती मस्ती करूं येता. 5 वर्सां उपरांत तो खोले जावं येता. आज हें ब्रह्मास्त्र हांगाच थांबता. नमस्कार. हें ब्रह्मास्त्र प्रुडंट मिडियाचेर दर सोमाराक 8:30 वरांचेर सुट्टा हें तुमी जाणातच. तुमची हे विशीं कसलीय प्रतिक्रिया सुचोवणी आसली जाल्यार अवश्य कळोवचें. देव बरें करूं.